नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आजच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो हेडलायन्स. बांद करपाले निर्माण जाल्लो पिवपा उदकाचो प्रश्न सुट्टलो सोमार मेरेन. वेळ्ळीचो आमदार क्रूज सिल्वान पीडब्ल्यूडी अभियंत्या सयत केली संयुक्त पळोवणी. दिवचल नायकनगर वाठारांत 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाचे आसा. वाटेर येरादारी करप्यांक उक्तायला जिवाचो धोको. सरकारान बेगोबेग दखल घेवपाची केल्या मागणी. आरजेपीन निलंबित केल्या 10 पक्ष वांगड्याक पार्टीत घेतले परत. शिस्तबद्ध कारवाये उपरांत निलंबित केल्या वांगड्याचे फावो ते पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान निलंबन घेतले फाटीं. पणजे फेरीबोट जंक्शनाचेर इंजिनियरांची घाळपणां. झेब्रा क्रॉसिंगाचेर डिवायडरान केला अतिक्रमण. दिका दाखोवपी तकटे आनी सिग्नलां नाशिल्ल्या लोकांक जीव मुठीत धरून हुपचो पडटा रस्तो. शांतादुर्गा विद्यालयाच्या एनसीसीच्या कॅन्डिडेट्सांनी लाखेरे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक दिली भेट. प्रकल्पाची पळोवणी करून प्रकल्पा भायर लायली झाडांची रोपां. आनी ओंकार हत्ती आसात नेताळे गांवांत. तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची आसा शक्यताय. गोंयांतल्या रान खात्याचे कर्मचारी जाल्यात सादूर. आतां खबरो विस्तारान. बांद करपाले निर्माण जाल्ली पिवपा उदकाचो प्रश्न सोमारा मेरेन सुट्टलो. थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत वेळ्ळीचो आमदार क्रूज सिल्वान पीडब्ल्यूडी अभियंत्या सयत संयुक्त पळोवणी केली. अभियंत्याक प्राधान्यान पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचे निर्देश दिले. सोमारा मेरेन पिवपाच्या उदकाची पुरवण सुटसुटीत जातली. मजगतीं जावपी लायटीचो प्रश्न सुट्टलो अशें आमदार क्रूज सिल्वान सांगलें. आमी दिकार पडले हा एक बांदार म्हणजे धाकटेशी थोडी घरां आहा थंय प्रॉब्लम जाता ऑल ते रेग्युलर प्रॉब्लम आहा. तांकां मेन पायपलायन गेल्ली आहा सेरावलीची आनी तेका कनेक्शन केलें ते बारीक दिला पातळ पायप दिला. रेग्युलर तांकां ते ब्रेकडावन जाता आनी तांकां प्रेशर उणें जाता आनी घरां पावना. सो आयज आमी तांकां जेन्ना म्हाका सांगलें तें अशें प्रॉब्लम आहा म्हणून आमी इंजिनियराक आपयलो जे आपयलो कितें आहा एक्चुअल प्रॉब्लम येवन वचया म्हणून. सो तेमी आतां एश्युरन्स दिला आमकां मंडे ना ट्युजडे म्हणल्यार हें कंप्लीट करतले आनी तेजी पायपलायन आहा ती थिकनस बी वाडयतले आनी हेजे मुखार प्रॉब्लम जायना जावपाक. आनी तेजे फाटल्यान मेन येयले म्हणटा भितरली तेंची प्रॉब्लम आहा. सो हे पयलीं तांकां एश्युरन्स दिलो 2 दिसां भितर जातलें मंडे ट्युजडे कंप्लीट जातलें. तेजे मुखार भितर कितें आहा तेंय सॉल्व जातलें म्हणून. आनी थोडे लायटीचे प्रॉब्लम आहा. लायटी प्रॉब्लम म्हणल्यार आमी एक ट्रान्सफॉर्मर घातलो आहा तेजे ते विकां इनॉग्रेशन जावचें आहा. सो तेजे मातसो हेजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आनी नॅल ट्रान्सफॉर्मर जाय जाल्यार नॅल ट्रान्सफॉर्मर आमी प्रपोज करया. बाबा आमी एमएलए आपयला आमकां प्रॉब्लेम जाता उदकाक खूब दीस जाले. सगळ्याक सांगिलां करता म्हणटा आज करता फाल्यां करता म्हणटा करूं पावना. मातशें उपकार करून आपयला तो बाबा सांगत ना 15 मिनटां भितर येयला आपूण करून दिता म्हूण सांगिलां. आमगे सगळें सॉल्व करता म्हूण सांगलें तेणें उदकाचें लायटीचें. दिवचलच्या नायकनगर वाठारांत 4 लेन बायपासाचेर व्हडले पालसण कोसळपाच्या वाटेर आसा. हे पालसण काडले ना जाल्यार ते केन्नाय कोसळूंक शकता असो भंय येरादारी करप्यांनी उक्तायला. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं ते काडचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. फाटल्या वर्सा भर पावसात हे पालसण सकयल देऊन बायपासा कुशीकच्या रेलिंगाक अडकून उरला. अंदूच्या पावसात हे पालसण आनीकूय सकयल देवला. देखून ते केन्नाय बायपासाचेर कोसळपाक शकता तशेंच कोणाचोय जीव घेवंक शकता. ताका लागून सरकारान ह्या संबंधीत प्रश्नाचेर बेगोबेग पावल उबारून येरादारी करप्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी हायवेचेर आसा. जो 18 देवलो हायवे आसा पळय पिराची कोणच्यान हांगा जो म्हाळशी सर्कल आसा पळय पॅन सर्कल त्या सर्कलच्या हायवेक आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयशात जाल्यार हायवेक रहदारी कितली चल्ल्या गाडी मेकळ येता टर्न मारला. आनी आयज जर हांगा पळयतात जाल्यार हो मुळो आसा झाडां व्हडले आसात ते पडपाच्या मार्गार आसा. ते हेजी भिग्यातले भिगन कन्सर्न डिपार्टमेंटान पीडब्ल्यूडीन दखल घेवची आनी तो काडटकीर हो टर्न आसल्या कारणान लोकांक कांय कळना. 2 व्हिलर सुद्दां कोण चिद्दूंक शकता. हांगा पळयत जाल्यार तो टच जाल्लो आसा. पावस कमी आसल्या कारणान तो आहा. अशीच गजाल आमी फाटल्या वर्सा सांगलेली थंय पिराचे कोणी कोसळटले म्हणून. आनी तिसरे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी कळयल्ली आनी तिसऱ्याच दिसा थंय कोसळ्ळे आसा. तेन्ना तेज्या उपरांत तो कितें प्रॉब्लेम जाल्लो तो आमी पळयल्लो आसा. तसोच घटना की हांगा कोण चिड्डून मरतो न्हू रातचे अपराधी कितें घडचें न्हू म्हणून हेजी बेगीतले बेगीन दखल घेवची. हो जो काम जे केल्लेले आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा की
जेन्ना हो रोड करतात नॅशनल हायवे जेन्ना करतात त्या कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसा. मिनिमम तेणी 10 वर्सां ताणी ताजी हे करपाक जाय, डागडुजी कितें आसा ती करपाक जाय. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आयलोलो ना आनी कोण पळयना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता काय तांच्यांनी बेगीन ताजेर लक्ष घालून सुटावो करचो. हांव आमदारां कडेन मागता, PWD ऑफिसांत मुनसे कडेन मागता की तांच्यांनी बेगींतल्यान इन्स्पेक्शन करचें. तशेंच हांगा जो रोड आसा ताका आमी आनी ह्या विशयाचेर कितें तो सर्वीस रोड जो आसा तेजेरूय आमी चर्चा केल्ली. ते सर्वीस रोडाक जो सर्वीस रोड केल्लो आसा तो बेगींतल्या बेगीन करचो. आयज 1 वर्स पूर्ण जाता, तो सर्वीस रोडूय पूर्ण जाल्लो ना, ताका डांबर पडलेले ना आनी लोक आयज तशेंच बळजबरींनी वयता. तेजी दखल घेवची आनी बेगीन बेगीन हो जो सुटावो आसा तो क्लियर करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आरजीपीन बेकायदेशीर रितीन निलंबित केल्ल्या 10 पक्ष वांगड्यांची निलंबन फाटीं घेतले. आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकरान या प्रकरणाची शिस्तबद्ध रितीन कारवाय केल्या उपरांत आदलो सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकरान या 10 पक्ष वांगड्यांचेर केल्ल्या आरोपांचो कसलोच पुरावो मेळना अशें स्पश्ट करून पार्टींतल्यान निलंबित केल्ल्या 10 वांगड्यांची घरवापसी केली. आरजीपीन बेकायदेशीर रितीन 10 पक्ष वांगड्यांचे निलंबन फाटीं घेतला. आदलो सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकरान 16 जून 2026 दिसा बेकायदेशीर रितीन 10 वांगड्यांक पार्टींतल्यान काडून उडयले उपरांत आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकरान या प्रकरणाची शिस्तबद्ध रितीन कारवाय केली. या वांगड्यांनी पार्टी कडेन विश्वासघात केल्ल्याचे कसलेच पुरावे सापडूंक ना अशेंय स्पश्ट केला. शिस्तबद्ध प्रक्रिया पुराय जातकच आरजीपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकरान या 10 वांगड्यांक पार्टीत घर वापसी केली. या 10 वांगड्या भितर आदित्य देसाय, प्रेमानंद गावडे, विशाल गावस देसाय, प्रशांत पागी आणि राहुल नायक हांचो या वळेरेंत आस्पाव जाता. तशेंच डेग्ले फर्नांडीस, माल्विन डिसिल्वा, लिसिओ रॉनकॉन, मनिला शिरोडकर आणि सजन नायक हांकां परतून पंगडात सामील केले. या निर्णया वांगडा निलंबित वांगड्यांक सुटका मेळ्ळी. आरजीपीन या प्रकरणाक निमाणो पूर्णविराम लायलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेक स्मार्ट सिटीचो दर्जो मेळ्ळा, पूण रस्त्याची परिस्थिती पळयल्यार ही स्मार्टनेस नेमकी खंय आसा असो प्रश्न आतां उप्रासता. पणजे स्मार्ट सिटींतली कामां लोकांनी पळयल्या आनी अणभव लेगीत घेतला. पणजेच्या फेरीबोट जंक्शना लागसर येरादारी वेगान धांवता आनी लोक खतरो के खिलाडी जावन जीव मुठीत धरून झेब्रा क्रॉसिंगा वयल्यान क्रॉस करता. मात झेब्रा क्रॉसिंगाच्या अर्द्या भागात डिवायडरान अतिक्रमण केल्ल्यान लोक नेटान आपटूंक लेगीत शकता. आतां स्मार्ट सिटी म्हणून इंजिनियरांनी हें स्मार्ट काम केलां जाल्यार खबर ना, झेब्रा क्रॉसिंगाक सारको पेंट लेगीत करूंक ना. जंक्शनार सारखे दिका दाखोवपी तकटेय ना. सगळेंच घुसपागोंदळ जाल्ल्यान लोकांचो जीव सध्या धोक्यांत आयला. स्मार्ट सिटीचें काम जालां, पूण लोकांची सुरक्षीतताय अस्मार्ट कित्याक उरल्या? पळयात होच खाता रिपोर्ट. हांगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार मनशाचो व्हॅल्यू इतलो जाला, गोरवां भाशेन जाला. ते पळय गोरवां आसता, जनवरां आसता, ते भाशेन हिंगा व्हॅल्यू जाल्लो आहा. आतां तुमी हिंगा पळयता आमी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर क्रॉस करता, पूण एक व्हेकल हिंगा क्रॉस करता म्हणून थांबना. आतां दुसरें म्हणल्यार तुका सांगपाचें म्हटल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग पळय मारलेले आहा, ते अनआयडेंटिफाय आहा. हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंगाचेर बॅरिकेड आहा विच इज इलिगल एज पर द लॉ. आता तुम्ही हिंगा पळया, हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग, पेडिस्टर क्रॉसिंग हिंगा आता जर तर तू वसो येता जाल्यार हिंगा मनशाचें लायफ रस्त्याचेरूय खंयची एक व्हेकल तुका थांबपाची ना. आनी तू हिंगा पावलो म्हणटच गोरवां पळय कशी येता, गायो बा हिंगा कितें बॅरिकेड मेवली म्हणटच सायडीच्यान सरोन येवचें पडटा. सो ते भाशेन हे हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा पेंजीम स्मार्ट सिटीन जाल्लें आसा. सो तुम्ही आता पळया हिंगा क्रॉस करतलो जाल्यार एक व्हेकल लागून तुका ना म्हण स्लो जायना, स्लो जावपाचे थांबपाची सोडूच खबर, पूण स्लो लागून जायना. सो इतले हिंगा रिस्क आहा. हे आता कित्याक लागून जायना तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार पयले सध्या हे झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंगाचो पेंट आहा. सो हो पेंट तुम्ही पळयत जाल्यार हो त्याचो पेंट गेल्लो आहा. हो पेंट हिंगा पेंट मारपाचो न्हू, पूण सर्टन समथींग 5 mm हिंगा तेणी थिकनेसाचो हिंगा
सिमेंट घालपाचें वो तो त्याचो पावडर कितें येता पळय तो नॉट अ ऑयल पेंट. सो तें एक जाल्लें आहा. आनी जर तूं क्रॉसिंग करतलो जाल्यार हिंगा 50 to 100 मिटर्सांक एक सायन बोर्ड ना. हें जालें दुसरें. तिसरें हिंगा हे सिग्नल आहा त्या सिग्नलाचो इंडिकेटर पेटपाक जाय आसलो. तेजी फ्लॅश लायट ऑरेंज लायट पेटोंक जाय आसली. सो द ड्रायव्हराक कितें कळपाक जाय हिंगा कितें तरी क्रॉसिंग आहा वो देर इज अ समथिंग यू हॅव टू बी इन अटेन्शन. सो इधर झेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रन क्रॉसिंग वो कितें आहा ते ड्रायव्हराक कळपाक. पूण हिंगा गाडी 40 to 60 स्पिडीचेर येता ती रावपाक हिंगा तेका टायम आसना. आनी हिंगा पेंटिंग सामकें ना म्हणे स्मार्ट सिटीन कांयच सारकें ना. आनी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हे झेब्रा क्रॉसिंग हाफ झेब्रा क्रॉसिंग हिंगा बॅरिकेड घालून ब्लॉक केल्ले आहा विच इज कम्प्लिटली इलिगल. हे हांवूच सांगना कित्याक तूं एनजीओ आमी एनजीओ कडेन उलयले गोवा कॅनाच्या रोलन मार्टिना कडेन. सो तेणे लोगून सांगले इट इज कम्प्लिटली रॉंग म्हणून. सो हे तुमी पळयता ते हिंगा हाफ झेब्रा क्रॉसिंग कशें ब्लॉक केल्ले आसा पळय ते. सो हे आतां जावपाक कारण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा पळय कोण सुपरवायझर आहा वो इंजिनियर आहा ते सायटीचेर येयना. सायटीचेर येवन ते काम सुपरवायज करना वो ते काम कशें जालां ते पळयना. हे फकत ऑफिसर आहा पळय ते जावं PWDचे वो रोड डिपार्टमेंटाचे ते फकत आपणाच्या ऑफिसान AC कॅबिनान रावन आपणाची सॅलरी घेता. पूण सायटीचेर येवन बाबा ते काम कशें जालां आनी कितें हें आहा तेजें फॉल्ट कितें आहा ते रेक्टिफाय करपाक हिंगा ऑफिसर वो तेंचे सुपरवायझर कोणूच येयना. हे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक लागून हे निग्लेजन ऑफ ऑन द स्ट्रीट वो खंयची सेफ्टी प्रिकॉशन हे फेल जाल्ले आसा. शांतादुर्गा विद्यालयाच्या NCCच्या कॅन्डिडेट्सांनी दिवचल पालिकेच्या लाखेरे कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. NCCच्या सुमार 100 कॅन्डिडेट्सांनी या प्रकल्पात नवीन सैमिक रॅपिड कंपोस्टिंग युनिटाची पळोवणी करून प्रकल्पात कोयरापासून सारे तयार कशे करतात याची माहिती जाणून घेतली. कॅन्डिडेट्सा वांगडा शिक्षक हजर आशिल्ले. उपरांत कॅन्डिडेट्सांनी पर्यावरणाची जतनाय करपाचो संदेश दीत कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाकडेन वेगवेगळ्या प्रकाराच्या झाडांची रोपां लायली. हांगा शांतादुर्गा कॉलेजी भुरगीं येयल्लीं आसा आनी हांगा तेंच्यांनी झाडां लायिल्लीं आसा आनी तशेंच तेंच्यांनी प्लांटाक विजीटूय केल्या. म्हणजे आमचो जो नवो प्लांट आसा 24 वरां भितर सारें तयार जाता. त्या सगळें जो ओलो कचरो आसा तेजे सारें 24 वरां भितर जाता. त्या प्लांटाची तेंच्यांनी विजीट केली तेज्या बद्दल सगळी म्हायती घेतली आनी तेंच्यांनी सारें तयार जालां तें तेंच्यांनी पळयलें. झाडां आतां कितली सबंद लायले हांगा. हय सो म्हणजे सादारण 20 झाडां तेंच्यांनी हाडल्या. पोरू तेंच्यांनी त्या सायडीक लायिल्लीं तेंची झाडां जगल्या आनी आतां हांगासर मदीं ती लावपाची हें केल्या लायली ऑलरेडी. आमच्या स्कुलाक खूब वर्सां जालीं हांगसर झाडां लायता. आमी हांगसर आयज येवन पळयलें की हांगसर न्यू मशीन्स हाडला सारें तयार करपाक. पयलीं त्या साऱ्यांक 1-2 म्हयने लागताले रेडी जावपाक. आतां ते 2-2 दिसांनी रेडी जाता. सो झाडांची ग्रोथूय खूब बेगीन जाता आनी ते सगळे वेस्टा प्रमाणे जाता. सो इंडिया म्हणजे आमच्या कंट्रीकूय बरें पडटा. आनी आयज आमकां आमच्या स्कुलांतल्यान वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक विजीट करपाक आपयलें. आयज आमकां कळ्ळें की वेस्ट कशें प्रोसेस करता आनी तेचे फुडें सारें कशें तयार करता. आनी तशेंच एक बरो मेसेज मेळटा की आमी वेस्ट सेपरेट करपाक जाय. कित्याक हे जे वेस्ट वर्कर्स आसता तेंचें सुद्दां काम तें की ते सेपरेट करपाक तेंकां वीट बीन येयना. ते आपल्या देशा खातीर खूब बरें काम करता. आनी अशेंच आमी आयज हांगा झाडां लायलीं देशाक आमी झाडां दिलीं आनी आमकां देश वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां चडांत चड झाडां लावपाक मॅन्युअर रेडी करपाचें एवरी इयर आमकां हांगा ट्रीज प्लांट करूंक मेळटा. आमची लास्ट इयरची बीन ट्रीज आमी लायला न्हू. आनी आमी अशें सुद्दां कला अकादमीच्या आवारात सुरक्षे खातीर बशिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्याक सध्या होर्डिंगाक लागून आडमेळी आयल्यात. कॅमेरे आसात पूण कॅमेऱ्यांचे दोळे होर्डिंगा फाटल्यान आशिल्ल्यान आडमेळी आयल्यो. तशेंच निरीक्षण कशें जातलें होवूय प्रश्न पडला. होर्डिंगाक लागून CCTV कव्हरेजात आडमेळी निर्माण जाल्ल्यान वाठारांतल्या सुरक्षेचेर प्रश्न उप्रासल्यात. सध्या ओंकार हत्ती नेतार्डे वाठारांत आसा आनी तो खंयच्याय वेळार गोंयांत भितर सरपाची शक्यताय आसा. हाका लागून गोंयांतले रान खात्याचे कर्मचारी सादूर जाल्यात आनी ताचेर नदर दवरपा खातीर रान अधिकाऱ्यांची धांवपळ सुरू जाल्या.
ओंकार गोंयचे वटेन येवचो न्हय हे खातीर रान खात्यान खाशेली जतनाय घेतल्या. बेतूल दर्यांत नुस्तेकारांक आपलो जीव मुठीत धरून दर्यांत बोटी धुकलच्यो पडटात. फाटली सुमार 45 वर्सां जाली दर्याच्या तोंडार रेंव सांटिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. देखून थळाव्या नुस्तेकारांनी आनी ट्रॉलर मालकांनी बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारून नुस्तेमारांक वाट मेकळी करची अशी मागणी केल्या. बेतूल नुस्तेकारांच्या पोटाचो प्रस्न फाटली सुमार 45 वर्सां जाली अजून मेरेन सुटावो जायना. बेतूल नुस्तेमारी बंदराच्या तोंडावयल्या रेवेच्या पट्टेक लागून नुस्तेमाऱ्यांक व्हड प्रस्नांक तोंड दिवचें पडलां. खर दर्या आनी अरुण मार्गाक लागून ह्या हंगामात सुरक्षीतपणान बोटी दर्यांत भायर व्हरप सामकें धोक्याचें थारलां. भरते वेळार तांच्यो बोटी व्हड फातरांक धपको दीत वा रेवेत आडकत असो भंय नुस्तेकारांनी उक्तायला. फाटल्या कांय सप्तकात परत हो प्रस्न प्रशासनाकडेन हाडलो तरी कायम स्वरुपी उपाय मेळूंक ना. देखून बेतूलच्या थळाव्या नुस्तेकार आनी ट्रॉलर मालकांनी हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावन बंदराच्या तोंडार रिटेनिंग वॉल उबारपाची खर मागणी केल्या. हो इश्यू आता कितें जालो, आतां बोट स्टार्ट जाल्ल्यो, ट्रॉलरां तांकां भायर वचपाक मेळना, कोण भायर गेला तांकां भितर येवपाक मेळना. तें वीज सामकें लॅस जाल्लें आहा आनी सायडीन मातशें लागली जाल्यार ते कोण काम करतात तेंची लायफूय रिस्क आहा. सो हो डिमांड, जेन्युअन डिमांड आहा त्या ट्रॉलर ओनराक, हें काम जावपाक जाय, स्टार्ट जावपाक जाय आनी हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो सॉल्व जावपाक जाय. सो सीएमान आतां सांगले ते भाशेन आतां आमी होप दवरताय सीएम एटलिस्ट एक फायल मूव करतलो आनी एक इंट्रस्ट घेवन ह्या आमच्या सगळे ट्रॉलर ओनर्स प्लस ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय आहाय थिंगा भायर वचपाचे, सो तेंचे इंट्रस्ट घेवन हे प्रॉब्लम ही 40 वर्सां प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणून. त्रास जाता तुमकां आतां हांगा? हांव लोकल फिशरमॅन न्हू, सिन्स 83 हांव फिशींग बिजनसान आहा. कळ्ळें? मेजर त्रास आमकां जाता कितें आमचे नस्ताचे. मातशे भायर वचड वारो जाय जाल्यार आमचे नस वचपाक वाट दिना, येवपाक मेळना. आनी मेन करून आमचे जे व्हडले ट्रॉलर आहा तांकां मातशे समज लो टायड आसली, मातशे उदीक कमी आसलें तांकां वचपाक येवपाक मेळना, मेजर प्रॉब्लेम जाता. आनी नसर आमचे वसाड चड जाता एकदम. गव्हर्मेंटा कडेन कितें मागता तुमी? गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी एक तर आमकां हें बंदर बांदचो तेमी. आतां बाकी हेर कडेन मलपे बिलपे तेमी कशें तांकां फॅसिलिटीज दिल्या, बंदर बी बांदला, तसो आमकां बांदून दिवपाचो म्हणून गव्हर्मेंटान. ऑगस्टाची आज ऑगस्टा 22 तारीख जाली. 1 ऑगस्टाची आमची बोट चालू जाल्ली. म्हणजे फाटीं फुडें करून ऑगस्ट 8 तारखेर बोट वचपाक लागले जोरान बोटी गेल्यो आनी बोटी घसरून ते आमकां जायत डॅमेज जाली. आज डॅमेज जावन बोट आमी कितले वयर काडली आहाय आतां आमगे येड्या चुको जाता. आज 45 इयर्स जाली आमी सरकाराक मागणी मागताय. कोणाचेर कोण एनजीओ हें गेलो म्हणून केस केल्ली जाल्लो म्हणून ती केस आतां काबार जाली. एनजीटी काबार केला. आज गव्हर्मेंटाक आहा, आमी गोवा गव्हर्मेंटाक आहा एनजीटी कडच्यान इसी घेवपाक, इसी करपाक, इन्वायरमेंट क्लियरन्स इंडियन मागता. ताका लागून की आमी सगळो प्रवाह वो नसता काम करता ते फाटीं मागता. कोणाचो सरकार जावं ते काँग्रेस जावं हे जावं फुडार येता ते आमकां आम नोकय हाजे कोण जावं. आनी हे बीजेपी सरकारान आमची मातशी मागणी आयकूची आनी आमकां फाटीमा जायतो दिलो आहा सरकारान. आनी हेजेर आमकां मातशें लक्ष घालून अर्जन्सी म्हणून सारकी करपाची. कित्याक आयज तुमी दिसता पडटा थोडोसो 25 मिटर्स चॅनल ओपन आहा, 25 मिटर्स तेज्या भायर न्हू. आमची बोटी आहाय 5 to 7, 8 मिटर्स. सो 2 बोट्यो वयता येता तुका क्लॅश जावपाक शकताय आनी इट वील बी ग्रेट कॅज्युअलिटी. आनी आमकां भंय दिसता कित्याक आमचे लेबर आहाय बोटी धंदे खबर सोड लेबर आहाय. लेबर एक्सिडेंट जाल्यार फाल्यां तूं गव्हर्मेंटूय आमचे केस काडपाक वतले कित्याक बोट एश कशी गेल काय म्हणून. एक लेबर मेल जाल्यार ती आमगे अंजुना केस जाल्यार केस जातली. ताका आमकां भंय दिसता आनी मागता सरकारान मातशें आमची प्रायोरिटी बेसीस की आमचे रस्त्याचें काम घेवचें. हें नॉस्थाचें काम एक 5 वर्स पयलें रुलींग गव्हर्मेंट बीजेपी गव्हर्मेंटान काम 150 करोडा प्रोजेक्ट पास करून काम कॉमेस केल्लें. हे फादर दिश्टी पडले ते 5 वर्स काम कॉमेस केल्लें, काम चालू आहलें. किंतु एक मनीस एनजीओ बॅनराचेर एक आयरिस पासानिया म्हूण हिंगाचो लोकल कावेलिसीचो तेणें कोर्टान वचून ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हें काम बंद उरलें. आनी तो प्रोजेक्ट असो
आज हो प्रोजेक्ट बंद जावन कितल्यो बोटी हिंग बुडल्या हितू आतां 4-5 वर्सांक प्लस येतो आतां बोटी आमगेले वचपाक मेळना म्हणून हितून नांगर हिंगा लायलो आहाय ह्यो बोट रावताय भायर वचपाक हिंग आतां चॅनल आहा तें बंद आहा हे तर रिटेनिंग वॉला काम तर कॉम्बे जायना पोतून जाल्यार आमगे बोट अशें करून दोन आमगे पाड पडटलो हितून त्रास जाताय ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक बारीक बोटकारांक आनी व्हडल्या बोटकारांक सगळ्यांकूय त्रास जाताय सो हे एक NGO लागून हे आयरिस पासान्या लागून आयज हे भाशेन जावन पडला आनी आख्खे गोवन लोकां देखून नुस्त्या मेळना अशें करून बोट बंद जाल्ले नुस्त्या कितें करून मेळटलें बोट हिंगा उल जाले आमगेल्यो सो गव्हर्मेंटाक हांव मागोता पोतून ते सगळे कितें प्रोसेस आहा तें करून हे पोतून काम कमेस करपाक हे प्रेझेंट गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट तुमगेलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. फाटल्या कांय दिसाच्यान पावसान ब्रेक घेतला मात गोंयच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा. फुडले 7 दीस म्हणल्यार 23 ते 29 ऑगस्ट मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जय गांव थंय हांव ह्या उपक्रमाची सुरवात करीत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान कुशावती जिल्ल्यांतल्या राजकी दौऱ्याक सुरवात केली. आपल्या दुसऱ्या पक्षान तयार केल्लो उमेदवार नाका, नवो उमेदवार तयार करून ताका आमी वेंचणुकेंत उबे करतले अशी ठाम भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान मांडली. जय गांव थंय हांव हो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपक्रम चालीक लायत पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायन कुशावती जिल्ल्यांतले राजकी दौऱ्याचो सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल फोडलो. ह्या वेळार आमकां पिकिल्लो आमो म्हळ्यारूच दुसऱ्या पक्षान तयार केल्लो उमेदवार नाका, नवो उमेदवार तयार करून ताका आमी वेंचणुकेंत उबे करतले अशी ठाम भुमिका गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान मांडली. उलयता उलयता विजयान आतां गाडयो लेगीत टायट जावपाच्यो आसात अशें म्हणीत सरकाराच्या संजीवनी कारखानो बंद दवरपाच्या हेताचेर बोट दवरली. मजगतीं विजयान आपल्याक खंयचोच निर्णय घेवपा खातीर दिल्ली वचचें पडना, हांगा गोंयांत बसून हाय कमांडा विना पक्षाचे निर्णय घेवपाक शकता अशें नदरेक हाडून दिले. आयकात. कॅन्डिडेट हांगा आसतलो जालो आतां काडला तो आतां उमेदवार असो निश्चित उमेदवार आसतलो आनी दिसपाचो उमेदवार आसतलो. आनी गोंयान 40 मतदारसंघांत उमेदवार पयलीं तुका हांगा सांगता, हांगा म्हाका दिसता की हो मतदारसंघ पिकला. आमो जेन्ना पिकता पळय तो आपशीच पडलो जाल्यार ती क्रांती म्हणटा. फातर मारून उडयलो जाल्यार ती क्रांती जाता. फातर मारून उडोवपाक आमी आयिल्ले ओके आपशी पिकून पडलो न्ही आनी तो आमचो म्हणून तशें आयच्या पिळग्याक जागोबा जावपाचें आमचें विमानान ना. आमी हो आमो फातर मारून उडोवपाचें ते करपाक हांगा आयले. सावड्डे मतदारसंघात म्हाका अशें दिसता की संजीवनी साखर कारखानो जेन्ना हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ते आसा प्रोग्रेसीव फार्मर्स तांकां कडेन विचारून घेता. आमी भाऊ साहेब बांदोडकरान सुरवात केल्लो ऊस जितो दवरून कारखानोय जितो दवरप आनी ऊस लागवड जिती दवरपा खातीर जे कितें करूंक जाय आशिल्लें ती सुरवात आमी केली. ह्या सरकारान ऊस लागवड मारपाक तो बंद करपाक इन्सेंटीव दवरलो आनी संजीवनीचे जमनीचे दोळ दवरून संजीवनीचो जमनीचो लँड स्कॅम करपा खातीर सरकारान हे पावलां मारली. आतां हे सगळे जावन जमनी बिमनी खावन आतां मुख्यमंत्री कितें म्हणटा की आता कारखानो परतो स्टार्ट करता. कितें करपाक गडकरीचें पेट्रोल घालपाक E20 एथानॉल जातून तुजी गाडी पेडल्यार जातली. आमची गाडी जी आहा त्या आमचे गाडयेचे DNA मशीन जे आहा ते हायड्रोकार्बन म्हणल्यार पेट्रोलियम प्रोडक्टा खातीर आसता.
अल्कोहोला वगैरे नासता अल्कोहोलाक आमी मारून टायट जाता ते अल्कोहोल गाडयो टायट जावपाच्यो आहा हांची जी तकली चल्ल्या ती त्या भशेन चल्ल्या घेवपाक दिल्ली वचचें पडना आमचे डिसिजन हांगा बसूनच आमी घेवंक शकता हे आमचे स्पेशालिटी आमची हाय कमांड ना हाय कमांड लोक आमचो आनी लोकांक जाय ते आमी शकता आनी ताचे खातीर जाय ते एडॅप्टेशन करपाक आमची क्षमता आसा आता परत सावडे मतदारसंघात कोण असो उमेदवारी घेवपाक इच्छुक आसा आसा पूण टायम येतलो तुमी सांगता टायम वतलो हांव सांगता न्ही जिखपाचो उमेदवार आहा जिखूंक शकता तसो सरकार पयलीं थळाव्यांक नोकऱ्यो दिता आनी मागीर कांय म्हयन्या उपरांत काडून उडयता. असली फटिंगपणां करून सरकाराक मेळटा तरी कितें? मोले चॅकपोस्टाचेर पळोवणी केल्या उपरांत विजयान सरकाराचेर टिका केली. हे गोंयांत खंय 3 एजन्सी सेपरेटली करतात हे डायरेक्टरान सांगलें 50 फोन कॉल म्हाकाय खबर नाशिल्लें एक म्हणल्यार स्मार्ट सिटी दुसरें म्हणल्यार हे IT कॉर्पोरेशन आनी तिसरें आमचे ते बेल टॅक्स म्हणून करता पळय दॅट इज कमींग अंडर PWD. आतां PWD करता ट्रान्सपोर्टांतल्यान चलन येता पूण करता इन्फॉर्मेशन IT कॉर्पोरेशन आनी तिसरें म्हणटा ते स्मार्ट सिटी. सो आतां हो जालो एक की बाय 3 डिफरंट एजन्सीज रिक्वायर्ड फॉर द सेम थिंग. मेन इश्यू म्हणटा कितें आहा की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो लायिल्ल्यो पंचायतीन वचून हे पॉप्युलरायज करपाक आनी तांकां फटयनात. हांवें डायरेक्टराक फोन केला की तुजे एजन्सीक सांग आनी तांकां पयशे तांचे फारीक कर 6 म्हयने सॅलरी उरल्या ती नाजाल्यार एसॅम्बलीचे पयलीं हें जावंक जाय जाल्यार एसॅम्बलीन हो इश्यू जाता. सो हो म्हजो अल्टिमेटम हांवें सरकाराक दिल्लो सरकारान दवरिल्लो कित्याक ना जाल्यार सरकाराक कोण फातयतो पंचायतीन येवन तुमी एक नवो सिस्टम पॉप्युलरायज करपाक स्थानीक भुरग्यांक नोकऱ्यो लायतात आनी मागीर ताका फटयतात. असले पयलेंदा पळयता हांव सरकार आसा वो ना सावड्ड्याक हो प्रश्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो